प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी ह्या आयताराक सावन आदवेन काळांत आमी भितर सुत्तात आनी ह्या पयल्याच आयताराक आमकां विशय दिता तो म्हणल्यार आमी सगळीं आमच्या आत्मीक वाटेन तशेंच संवसारी वाटेन आमी जागृत रावंक आमकां आयचो विशय उलो मारता। जाल्यार आयच्या दिसाक पयल्याच आयताराक ल्हानशी आमच्या जिविताचेर नदर मारतना ल्हानशी गोत तुमकां सांगूंक सोदतां। एक पावटूय एक ओस्तोरी यादनिका सवें कुमसा जावंक आयली वय आनी जेन्ना कुमसार जावंक आयलेली आमी जाणा सदांच्या भाशेन कुमसार सोंपले म्हणटच यादनीक आमकां प्राचित दिता। तें म्हणल्यार एक आमचे बाप्पा 3 नमान मरे ह्यो आमकां म्हणूंक लायता, पूण यादनिकान ह्यो ओस्तोरेक सांगलें वय तुजें प्राचीत जावन आसा, तूं तुज्या घरा वच आनी पोत्तून फिरगोजेन येताना एक कोंबी घे, ताची कोंबेची पाकां घे आनी सगळे कडेन उडय आनी पोत्तून फिरगोजेन यो। आनी तशेंचूय ह्या ओस्तोरेन केलें वय, घरा गेलें, एक कोंबी घेयली आनी सगळींच पाकांय हांगा थंय उडयली, फिरगोजेनूय पावली। आनी पोत्तून यादनिकान सांगलें वय जाता जाल्यार पोत्तून तुज्या घरा वेताना सगळीं तीं पाकां पोत्तून एकठांय कर। पूण हे ओस्तोरे लागीं वय घडलें ना। ही यादनिकाक हांसूंक लागली वय कशें हांव पोत्तून एकठांय करूंक शकतलें। आनी तशेंच हे यादनिकान म्हणलें वय जेन्ना तूं कुमसाराक आयलेली कितल्या लोकांक तुवें दुखयलें वायट केलें तें पोत्तून तांकां बरेंपण तूं दिवंक शकचें ना, देखूनच असलें प्राचीत तुका हांवें दिलेलें। हय म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक पयलोच आयतार आमकां जागृत कोत्ता पयले सुवातेर तो जेजू आमच्या काळजान घेवंक आमी तयारी कोत्तात जे नातालांच्या परबे दिसा। पूण पयली वस्त आयच्या दिसाक आमकां सांगता आमी तर जागृत जातलीं जाल्यार पयली वस्त आमच्या मनान दवरूंक जाय ती म्हणल्यार आमचीं उतरां। आमच्या उतरां सवें आमी जागृत जायना जाल्यार आमी घडे उतरां सवें दुसऱ्याक आमी दुखयतात, दुसऱ्याचें वायट दुसऱ्याचें पाड आमी कोत्तात। देखूनच ह्या पयल्याच आयताराक आमचीं वाचपां आसात तीं आमकां सांगतात ती म्हणल्यार आमच्या जिवितांत तर आमी जागृत जातलीं जाल्यार आमचीं उतरां सांबाळून उलोवंक, आमचे जिबेन आमी दुसऱ्याचेर आशिर्वाद घालूंक, न्हय तो शिराप पूण बरेंपण तांचें सवें उतरांनी दाखोवंक आमकां पयली वस्त उलो मारता। आयच्या दिसाक दुसरी वस्त आमची जागृतकाय वा आमची तयारी जाताना दुसरी वस्त आमच्या मनान धरूंक जाय ती म्हणल्यार आमची कोत्तुबां। हय म्हज्या भाव भयणीनो, कोत्तुबां सवें घडये आमी जायते फावटी दुसऱ्या सवें काल्तिकाय दाखयतात, पूण हेच कोत्तूब आमचें वायट जाता जेन्ना आमी दुसऱ्याचें पाड चिंततात, आमी वायट कोत्तात तेन्ना। दुसरी वस्त आयच्या दिसाक आमची आत्मीक तयारी नातालांच्या परबेक कोत्ताना आमची कोत्तुबां बऱ्यांतलीं बरीं करूंक आमकां आयच्या दिसाक उलो मारलो आसा। ही जावन आसा दुसरी वस्त। आनी आजच्या दिसाक निमाणी वस्त ती म्हणल्यार भाव भयणीनो, जेन्ना हेच नातालांचे परबेक आमी तयारी कोत्ताना आमचें अंतस्कोण आनी आमचें काळीज साफ करून आमच्या जिविताची बदलणी आनी नवसणी करूंक, आनी नवसणी आनी बदलणी आमी कोत्तलीं जाल्यार आमची काळजां मनां साफ करूंक गरज आसा। आमी जशें देवाचें बरेंपण चिंततात तशेंच आमच्या भाव भयणीचें आनी आमच्या जिविताचें बरेंपण चिंतून ही जिविताची बदलणी आनी नवसणी करून हे नातालांच्या परबेक आमी बरी तयारी करूंक गरज आसा। आनी हेच करूंक हे पयल्याच आयताराक आदवेन काळाच्या आमकां धीर आनी बोल आनी हीच कृपा देवा लागीं ह्या आयताराक मागुया।